गाइज गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहाय न्हू बरी सगळी? आमी बी आहाय सगळी बरी. आणि आयज न्हू मामीन भाकरीचो केला. तुम्ही म्हणशी आतां करपोल बी म्हणून करपो ना तो काय गोड गायला न्हू तेका लागून तसो येता. हे रेसिपी कांय शूट करून ना तेन्ना सकाळी फुडें तकली जोड जालोली आनी दुखता म्हाका तकली साप. तेका लागून कांय रेसिपी शूट करना म्हणून व्लॉग कॉमेंट्स केला. मागीर कांय आसना न्हू घालपा, तेका लागून व्लॉग कॉमेंट्स केला. आनी पुरो उलटा स्लिपर्स. आतां हांव च्या पिता मागीर मेळटा तुमकां. ओके. सो गाय आतां थंय न्हेसल्या वयता आमी. आगशी मातशें काम आहा फेस्त न्हू तेका लागून ते 8 वचून. आनी आमचे बाब न्हेसल्या. पयलीं पेट्रोल पंपार वयता, पेट्रोल घालता आनी कितें कितें काम आहा तें कोता. ओके. मेळटा तुमकां मागीर. रॉयला पेट्रोल घायलें आनी आतां रॉयला आयला. डॅडी गेला चिकन हाडपाक. आमी दोगांय गाडयेन रावले. आतां वयतली मागीर नेक्स्ट स्टॉप आनी मागीर घरा. ओके. मेळटा तुमकां. Nana, I don't know. Go and come fast, huh? Tekno dala daddy barabar. गाडी व्हरोना थिंग गाडी पार्किंग मेळना रस्त्याचेर रावचे पडटा आनी हायवे. हेअर कट आपूण तेका सांगोना हेअर कट म्हणून. थिंग वचच्या पयलीं रोटा. पावले उपरांत मागीर रोटपा ना. पयलीं हें कोता. घर पावल्या मागीर मेळटा तुमकां. नाल्ल घेयला अर्दो, 3 तांतयां, मिरसांग तुमगे वचपान घे आं तिखसाणी प्रमाणे. एक कांदो घेयला, गरम मसालो घेयला आनी ओदी पिठो आनी मीठ तुमगे टेस्टा प्रमाणे. नाल्ल कांदता आनी दाखयता तुमकां. सिंपल आनी इजी रेसिपी मागयली. ओके. नाल्ल घेयला आनी वचून भाजता नाल्ल. ओके. वचून आतां कांदो घालतले. अर्दो एक कांदो, एक मिरसांगो 2 आनी गरम मसालो वचून घालतले भाजता. ओके. कांदो घायला आनी ग्रीन चिली घायला. ओके. हें बी बरें भाजून घेता कांद्या बराबर. आनी वचून गरम मसालो घालतले माशरा. गरम मसाला, बारीक पावडर. हे सगळें मिक्स केला आनी मातशें भाजता आनी उदीक घालून पेस्ट करता. मागीर मेळटा. हे हा कोरियांडराचे न्हू दांडे आनी मातशें कोरियांडर. सो ते आतां लास्टाक हांव तितून घालता. कोरियांडराचे दांडे आहलो ते घायले. जालें आतां निवयता आनी हेगे पेस्ट करता. ओके. पेस्ट आहा न्हू तो वांटला. कांद्याक बरें फोण मारून घेयला. ओके. आतां हितून मसालो घालता. मसालो घायला न्हू आतां उदीक घालता. हितून घालता उदीक आनी तितून घालता. सो हेचे मसालो उदीक घायला. हेका शिजोवन दवरल्या कोडी. ओके. बॉयल येयल्या उपरांत तांतयां घालतले. आनी तेजे पयलीं सांगूं सोदता मीठ घालपाचें. आतां हे टेस्टा प्रमाणे तुमगे मीठ घाला, मॅगी घाला, कितें कोत्ताय तें घाला. मीठ घायला. ओके. शूट करूं विसरलें म्हणल्यार केला. शिजलें बॉयल येयलो आतां न्हू तांतें घालपाचें. पयलीं प्लेटींग घेयलें कित्याक पिड्यार बी जालो जाल्यार आख्खी कोडी पिड्यार जातली. तेका लागून प्लेटींग घालतलें आनी स्लोली अशें सोडटलें. ओके. धाकणें घालता आनी स्लो गॅसीर दवरता. ते तांतें आतां शिजोवंक जाय न्हू तेका लागून. मागीर एक ड्रॉप कडी रेडी आहा.
प्लेटी काटान दाखयता हेचो एक ड्रॉप कडी जाल मागेली कोडी केल्या आटोयता ती बरी हांव मागीर मेळटा ओके तुमी कोराय आनी चोय व्हडल्यानू चोय तुमी मम्मा घे गो चोयला ते खावपा म्हळ्यार इतू रोड येता काय इतू पासियन्स काबार करता तो मागेले खावपाक कितें जेवपाक कांयच नाक तेका नॉटी बॅट गे लिटल इट हाडपा आनी आमी खावपाचे सँडवीच इट कसो खायना हांव पेट पुजा करता म्हाका इतू भूक लागल्या म्हाका टेंशन जालें न्हू म्हाका भूक लागता तुमी म्हणून कहलें टेंशन जालें काय म्हणून आहा कहलें टेंशन मागीर मेळटा कुकू बॉय तो आपलें कितें बरयता कितें करता सगळें आतां आमी हांवें ब्रावन ब्रेडाची न्हू सँडवीच केल्या इवनिंग मेळटा हांव आतां इवनिंग जालें 7:30 आनी म्हाका इतू भूक लागला न्हू कितें सांगलो न्हू चिकन हाडला आयज फेलो फेस्ता लागून तेणीक सांगलें थोडे सँडवीच कर म्हणून आनी म्हाका आयज न्हू नॉर्मल ब्रेड मेळोंक ना नाहलो थिंगा पूण डेट नाहलोली बरी सारकी सो मागीर ब्रावन ब्रेड हाडलो सो डॅडीन ब्रावन ब्रेडाची न्हू सँडवीच केला आतां म्हाका इतू भूक लागल्या सांगू तुमकां जेवणाक पारो जेवताय आयज राती थोडे न्हू पारो जेवणाक पारो आनी आयज कांय ना आयज फकत पारो आयचो ब्लॉग हिंगा काबार कोता ही दिसो जर लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब करून सांगा कसली चलता आनी आयची रेसिपी बी कसली चली ती सांगा.